नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। मॅगी मागपाक आयिल्ल्या दुकानांत मंगळसूत्र फारोवन काडलो पळ। पेडणे विरनोडाची घडणूक। थकबाकी वसुली खातीर दिवचल पालिकेन उबारल्यांत पावलां। मुजतीत भाडें दिलें ना जाल्यार जातली कारवाय, पालिकेची शिटकावणी। कळंगूटच्या लोकांनी आनीक एक मसाज पार्लर उडयले बंद। सरपंचान घालचें लक्ष, थळाव्यांची मागणी। झरीच्या उदकाचेर ताण भागोवपी केपेच्या लोकांक कशें येता 10,000 बील। आमदार एल्टन डिकॉस्टाचो विधानसभेत प्रश्न। आनी गोंयच्या चॅक नाक्यांचेर कित्याक जायना सारकी तपासणी। काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेचो सरकाराक प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। विरनोड्या मदल्या वाड्यार एका नायक जनरल स्टोर्स ह्या पसऱ्याचेर घडिल्ली चोरयेची घडणूक उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका अनवळखी मनशान मॅगी मागपाचें नाटक करून सुचिता नायकाच्या गळ्यांतलें मंगळसूत्र फारोवन पळ काडलो। पेडणे पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। फर्स्ट टाइम जाला हांव आतां 18 वर्सां जाली हांगा दुकानार आहा। बाय म्हाजी जावच्या पयलीं पासून हांव भुरगीं जावच्या पासून हांगा आहा, म्हटल्यार केन्नाच हांव ना फर्स्ट टायम हें अशें जालें। आयज अशें जालां कितें, एक आमची जी गांवांतली महिला ती शॉप चलयता दुकान, आनी तें दुकान गांवांतलें दुकान आसा। अशें जर चोर येवन गांवांतल्या बायलांचे हात घालूंक लागले जाल्यार फाल्यां आमच्या वळपाचे लोक कितलेशे लोक चलून येता। तेंचे जर अशें डेली जर अशें जावपाक लागलें 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल येता। तेका लागून म्हाका दिसता खंय तरी पुलीस यंत्रणान हांगा एक्टीव जावपाची गरज आसा। दिवचल पालिके मुखार सध्या भाडे वसुलीचे खर आव्हान आसा। घरपट्टी तशेंच दुकानां आनी गाड्यांचे भाडे मेळून पालिकेक 4 कोटी परस चड रुपया येवपाचे आसात। मजगती दिल्ले मुजतीत भाडे भरले ना जाल्यार संबंदीत आस्थापनां सील करपाची तयारी पालिकेन दवरल्या। दिवचल बाजार धरून दिवचल पालिका वाठारांतली दुकानां, गाडे आनी सरकारी कार्यालयां मेळून 300 परस चड आस्थापनां आसात जांचे भाडे दिवचल पालिकेक येवपाचें आसा। 4 कोटी परस चड रुपया दिवचल पालिकेक येणे आसा। आनी अजापाची गजाल म्हटल्यार सरकारी कार्यालयांची लेगीत हातूंत थकबाकी बाकी आसा। जर दिल्ल्या वेळेत भाडे वसूल जावंक ना जाल्यार संबंदीत आस्थापनां सील करपाची तयारी पालिकेन दवरल्या अशें नगराध्यक्षान सांगलां। चीफ ऑफिसरान सगळ्यांक ऑफिसरांक आपोवन ती वसूल करची, म्हणजे तो म्हणजे ठाम आसा। तरी आपूण जी तक्रार आसा ती परत तेंचे वचून हाडची, ह्या खातीर तो बरें ताणें डिसिजन घेतला। दुकानाची भाडे आसा, गव्हर्मेंटाची ऑफिसां आसा, चड आसा जो सगळे 4 कोटीचेर आसा। पूण शॉपांचे तशे वेगवेगळे आसा न्हू, हावस टॅक्स खूब तरेचे आसा। ते तेणें खूब स्ट्रिक्ट घेतला, कशें तरी आमी वसूल करुया म्हणून तेणें सगळ्यांक ऑफिसरांक आपोवन मिटींग घेतल्या आनी डिसिजन घेतला। आनी ताणें स्टार्टूय केल्लेलें आसा, नोटिसूय ताणें ऑलरेडी धाडल्यो, कितल्योश्योच नोटिसी तांकां डेडलायन नोटीस काडली म्हणून आतां तांकां भरचेच पडले ते, नाल्यार लोकां मारूंक स्टार्ट करतले। तुकाराम सावंत सयत, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कळंगूट नायकावाडा वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी सोमारा एकठांय येवन सेंट जोसेफ सायडीच्या सामकार आशिल्ल्या आनीक एका बेकायदेशीर मसाज पार्लराचेर धाड घालून ते बंद उडयले। ह्या बेकायदेशीर पार्लरांत उसरां चलपी पार्ट्यो तशेंच हेर बेकायदेशीर रितीन चलपी कार्यावळींक लागून पुराय वाठारांत अशांतताय निर्माण जाल्या। थळाव्या सरपंचान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आयज आमी आमच्या नायका वाड्यार आमी सगळे भुरगे एकठांय जावन येयल्ले, कित्याक आमकां
कोणी तरी सांगलें कितें हांगासर एक इलिगल मसाज पार्लर चलता म्हणून आनी नाका जाल्ले धंदेय चलता म्हणून म्हणजे कोणी तरी आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें. सो आमी आतां 2-3 दीस जाले फॉलोअप करीत आसले. सुदेशाकूय सांगलेलें हांवें मातशें चॅक कर म्हणून लायसनां बीन खंय कितें आहा पळय ती पळय जाल्यार आमकां कळोन येयलें की ताका प्रोविजनल लायसन आहा म्हणून. सो अकॉर्डिंग टू द पंचायत राज एक्ट प्रोविजनल लायसन आसलें न्हू जाल्यार ही कॅनॉट ओपन द प्रिमायसीस. ते चालू करूंक जायना. तेणें फकत ताका तें प्रोविजनल लायसन दिता तेन्ना तेणेन सगळे डॉक्युमेंट्स प्रोवायड करपाचे विथीन सर्टन पिरियड आनी त्या पिरियडा भितर तेणें मागीर तें लायसन ऑब्टेन करपाचें. सो हेंचे हांगासर कितें जालां हेंच्यांनी प्रोविजनल लायसन घेतलां आनी हे प्रोविजनल लायसनाचेर हे आतां चलयताले. सो ताका लागून आतां हांगासर कितें कितें चलता आमचें इस्कॉलूय आहा हांगासर लागीं भुरगीं आमचीं वयता येता वयता. सो नाका जाल्ल्या लोकांक डिस्टर्ब जाता म्हणून आमी ताका विचारपाक गेल्ले. विचारपाक गेले तेन्ना आमकां तेणें सांगलें आपणें प्रोविजनल लायसन ना आपणें हें ना लायसन ना प्रॉपर आनी आपूण बंद करता म्हणून. सो आमी ताका सांगलें तर तेणी बरे भाशेन आतां बंद केलें. सो आतां आमी चिंतता की हेच्या फुडें तें बंद उरतलें काय ना तें आतां फुडें पळोवचें पडटलें आमकां. आनी ताका लागून मागता आमचे सरपंच आशिल्ले आमचो तालगोंडो सरपंच की तालगोंडार हे पळय नाका जाल्लेली इलिगल मसाज पार्लरां डॅन्स बार्रां चलता पळय तेचेर मातशी बेगीन एक्शन घे. केपें मतदारसंघांतल्या कांय गांवांत सैमा कडल्यान उदक मेळटा जाल्यार लोकांक फाटले 2 म्हयन्याचे उदकाचें बील 5,000 ते 15,000 मेरेन कशें आयलें हाचेर मुख्यमंत्र्यान आनी भौशीक बांदकाम मंत्र्यान जाप दिवची अशी मागणी केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान पावसाळी अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा केला. Steps government intends to take to resolve this issue so that the people don't sit there and this joint which is there is immediately packed up with the rubber packing what is required. So dogs and address kal speaker sir. Clear our anxiety. आप PWD मिनिस्टर म्हणून सांगता स्पीकर सर तो पळय जॉयंट आसा तो एक्सपान्शन जॉयंट थंय एक लोखणाची म्हणजे स्टिलाची पट्टी आशिल्ली ती कोणें चोरली स्पीकर सर आतां ती दुसरी घालता पूण फियर ऑर एग्जांटी सांगता पळय अशें इट वॉज अ लॅक ऑफ हे चोरले स्पीकर सर कंप्लेन्यूय केल्या पूण ताका न्यू घालता सर फाल्यां स्पीकर सर चोरले म्हणटा परत हांव म्हाका उलोवपा लायक तो चोत जाल्यार सगल्यो स्ट्रीप चोरी वयताय ते कोटा कितें जालें तेका इट इज बिकॉज ऑफ नेग्लिजन्स तोय पडत म्हूण आते भाशेन पॉलिटे भाशेन मागीर म्हटलें मागीर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक मागीर MB आहाय ते मागीर पळयतले स्पीकर सर एफआयआर लॉ दाखयता कॉपी. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of village Panchayat Barse, Khadde village Panchayat Morpilla regarding the implementation of paying of water bills. Most of the villagers in Barse, Khadde, Morpilla have got water bills amounting from 5,000 to 15,000. And this water what they are getting is from the natural resources, not from PWD. The Zaika Bika Mutta line gailai, meter gailai, and they have got bills of minimum 5,000 to maximum 15 to 20,000. So I want a clarification why these bills have come. There is absolute no water from PWD. Last 2 months people have got bills from 5,000. Morpilla am gele tenga 12, 13, 15,000 bill येयलें. आणि बारशे येयलें 20,000 लोक बिल येयलें उदो आमगेलें जोरी आमगेल्यो आनी बिल तुमकां. स्पीकर सर परत एकदा सांगता ते बिल ताका PWD मिनिस्टराडे दिवपाक लाय 16 क्युबिक लिटर उदक आमी फुकट दिता त्या ती बिलान कितें क्लॅरिफिकेशन. स्पीकर सर जर बिलान कितें चूक आसत किंवा खूब पेंडींग केन्नाच्या पयलीं 2 वर्सांचे बीन आसत जाल्यार येतले बट 16 क्युबिक लिटर उदक वापरपी लोकांक आमी बिल 0 बिल येता. Question कितें bills water is not supplied from PWD. It is a natural water from spring zori udak. अरे तेच तुका तो मेका तू झरी उदकाचेर तुम बिल पयस आताय तू पंप लाय आनी तूच काड मरे. ओय आमी आत ते नॅचरल फ्लो तुगे झरी साहेब it is natural water. How can you charge a bill he's saying for natural water? What I'm not saying. So what I'm saying is remove your taps, remove the meters. हांव ताका रिप्लाय दिता बिल दिवचें म्हाका हांव रिप्लाय दिता. गोंयांतल्यान सोरो हेर राज्यांत घेवन वतात पूण गोंयचो मुख्यमंत्री कानार केंस सोडून ओग्गी बसला असो थोमणो काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन मारला. चॅक नाक्यांचेर सारकी तपासणी जायना आनी रातच्या वेळार तर पयशांचो खेळ चलता. मुख्यमंत्र्या कडेन गोंय सांबाळपाक जायना जाल्यार ताणें सांगचें अशी तिडक संजय बर्डेन उक्तायल्या. गोंयांतल्या चॅक नाक्याचेर चिरीमिरी चलता आनी गोंयांतल्यान सोरो भायल्या राज्यांत घेवन वतात अशें संजय बर्डे फाटले कितलेशेच दीस हो विशय उक्ताडा हाडटा. अशीच एक घडणूक पत्रादेवी चॅक नाक्यार जाली. रातच्या वेळार सोरो घेवन वचपी गाडी आडायतना कर्मचाऱ्याच्या आंगार हाडली आनी गाडयेन पळ काडलो.
ह्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे खातीर चॅक नाक्यार कांयच ना. चॅक नाक्यार रातच्या वेळार कितें आदनेरी जाली जाल्यार कोण जापसालदार असो प्रश्न संजय बर्डेन उपरासला. हांव तुका स्पश्ट सांगता, गोंय तुजे कडेन सांबाळपाक जायना. गोंयांत मरे आमचो जो रेव्हेन्यू जो येता, गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू जो येता न्हू, आयज मरे तुमचे घरा कडेन पयशे पावतात ते, आनी तुमी गोंयांत चलयतात. कसले गोंय? कर्माचे गोंय चलयतात. आरे बाबा, तुमचे आयज अमावस्या आसा. खरोखरच तुमचे कडेन मागता हांव, तुमकां देवान बुद्धी दिवपाची, नाल्यार तुमचे खंय तरी घट्टान जावपाचें. कित्याक लागून अशें कित्याक उलोवचें पडटा की आयज तुमचे कडेन सादी FIR जायना करपाक. तुमी भियातात, तुमचे हँड ग्लावज आसा, तुमच्या घरा कडेन बॅगांनी पयशे पावता. हांगालो स्थानीक MLA कडेन हांव मागता, आतां तुजे कडेन मागता हांव. कितें मागता की हांगा जे तुजी बॉर्डर जी आसा किंवा आनी आमच्या फॉरेस्ट ते सायडीक आमची बॉर्डर आसा, किरणपाणी बॉर्डर आसा, गोंयांत जितले बॉर्डरी आसा न्हू थंयसून 100% सोरो वयता. तेन्ना गोंयांत जे आमचे बाकीचे भाव जे आसा न्हू, आमकां एक स्पेशल एक ट्राय मारची पडटली. आमकां रात दीस मरे आमकां चॅक करचें पडटलें सोरो कितलो वयता हांगासून. कित्याक लागून सोऱ्याची इंडस्ट्री घालणारे जे मनीस सोरो जो इंडस्ट्री घातलेली आसा न्हू खंयचे इंडस्ट्रियल एरियेन, हेच BJPचे कोण तरी व्हडले मरे मनीस जे सोऱ्याची इंडस्ट्री चलयतात. थंय सील मारतात, सोरो नाम सांगतात आनी भितर सील मारलेलो आसता, सोरो आसता भितर, फार्मास्युटिकल सांगता आनी कॅमिकल आर्म सांगता हांगासून सोरो वयता. ताका लागून खरोखरच एक स्पेशल ड्रायव्ह जावपाक जाय. ऑपोजिशन फाल्यां असेंब्लीन तुमचे कडेन मागता, तुमी जर आसा आयज गोंयाक लागून जर काम करतात, थोडेच जावं 5 पांडव आनी 100 कौरव आसले. 5 पांडवांनी आयज अख्खे हरयल्ले. तशेंच हे जे आमचे 7 जाणां तांकां आतां 7 कौरव म्हणटा. तुम्ही गोंयाक लागून तरी झगडात. आयज मुख्यमंत्री जो आसा बॅगा घेवन बसता, कित्याक सत्यपाल मालिकान सांगलेले बंटी आनी बबली पयशे घेता म्हणून. खरोखरच हे सिद्ध जाल्लेले आसा. बालरथ कर्मचाऱ्यांचो पगार ऑक्टोबर म्हयन्या मेरेन वाडयतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. सध्या बालरथ चालकांक 12,000 जाल्यार अटेंडंट्सांक 6,000 रुपया पगार मेळटा, तो खूब उणो आसा. तो वाडोवचो अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या. Honorarium to be paid to the driver. Speaker sir, it is a 12,000 per month kela. Honorarium paid to attendant 6,000 per month kela. For repair and maintenance of the Balrath buses 50,000 per academic आमी year दिता. For yearly insurance of the Balrath आमी 50,000 rupees per academic दिता. डिझल आनी जो सेलिंग जी 300 लिटर पर्यंत वाडयल्या. स्पीकर सर, हाका आमी पयलीं 3,64,000 दिताले. आतां आमी 4,16,000 पर्यंत तेजी अमावंट वाडयल्या. हितून करून आमी 2-3 गजाली ज्यो केल्या स्पीकर सर. एक म्हणजे कंपल्सरी तांच्यांनी तेंचो अकावंट ओपन करपाक जाय आनी तांकां DBT पद्दतीन तांकां सॅलरी दिवपाक जाय. एवरी इयर तांकां 3% इन्क्रिमेंट फॉर द ड्रायव्हर अँड कंडक्टर हो आमी कंपल्सरी केला. ताजे सर्क्युलर काडला. तो सर्क्युलर ऑलरेडी हांव ऑन द टेबल ऑफ द हावस दवरता. तांचे युनियन स्पीकर सर म्हाका येवन मेळोन गेले. तांच्या युनियनाक सगळें एक्सप्लेन केला A to Z. हाज्या पयलीं केन्नाच तेंचो अकावंट तांकां कितें करताले, एवरी सिजनाक ह्या ड्रायव्हराक घेतलो काय फुडल्या वर्सा ड्रायव्हराक बदलताले. तें करपाक मेळचें ना. एकदां जेन्ना ड्रायव्हर घेतलो ताकाच कंटिन्यू दवरचो पडटलो. त्या खातीर तेंचो अकावंट ओपन करप, तेंचो इन्शुरन्स करप. कारण आमी 50,000 रुपया बसीच्या इन्शुरन्साक दिता. इट इज अ बीग अमावंट. तेंच्यांनी ड्रायव्हराचो एक विशय 2 म्हयने तांकां जो पगार मेळना. तांकां रेग्युलर पयशे, तांकां फक्त पयलीं 10 म्हयन्याचो पेमेंट मेळटालो. आतां आमी 11 म्हयन्याचो केला ह्या सर्क्युलरान. बट ऑक्टोबर लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, हांवें तांकां परत एकदां ऑक्टोबरान आफयल्या आनी ऑक्टोबरान आफयल्या उपरांत तेंचो 12 म्हयन्याचो पेमेंट करता आनी तेंच्या हितून स्लायटली रायज करता हें तांकां प्रॉमीस केलां. हांवें तेंचे स्वाती केरकर तेजे युनियन लिडर म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन करून गेला. ताज्या खातीर तितूरूय बी इन्क्रीज करता हें सांगलां. स्पीकर सर, हो जो हे एक्चुअली एम्प्लॉई ऑफ द एडेड स्कूल, तांकां आमी एम्प्लॉई म्हटलेलें आसा. बट एडेड स्कुलाच्या वतीन आतां तांकां कंपल्सरी DBT म्हणजे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तांकां जावपाक जाय तें सांगलां. इन्शुरन्स कंपल्सरी त्याच ड्रायव्हराक तेंच्यांनी कंटिन्युअसली घेवपाक जाय आनी एवरी इयर जो आमी इन्क्रिमेंट दिता तो तांकां पास ऑन करपाक जाय. इतकें सगळें ह्या सर्क्युलरान आसा. हांव सगळ्या जाणांक सर्क्युलेट करता. म्हाका तेंच्यांनी एग्री केला की तेंच्यांनी स्ट्रायक विड्रॉल करता म्हणून. मुद्दामून सांगता, तेंचे युनियन लिडर आयिल्ले त्यांनी म्हाका फक्त वयल्यान हावजान हे आयल्या उपरांत मेन्शन कर म्हणून सांगलां. हांव ताका तेंय सांगता. त्यांनी म्हाका मेन्शन कर म्हणून सांगलां आनी स्पेसिफिकली हांव मेन्शन करता. आमी ताका 3% इन्क्रिमेंट दिला आनी 11 म्हयन्याची सॅलरी ह्या सर्क्युलरान म्हटल्या. आनी तेणी मेन्शन कर कितें म्हणून सांगलां की ऑक्टोबर म्हयन्यान जी सॅलरी 12,000 आनी 6,000 म्हटल्या ती आमी रिवायज करतले. हांव मेन्शन करता आमी रिवायज करतले म्हणून. आनी स्पीकर सर, हांव मेन्शन करता आमी ती रिवायज करतले आनी मीनवायल आमी ताका 11 म्हयन्याची म्हटल्या पयलीं ती 12 म्हयन्याचेरूय दितले. हे ताका दोनूय हांवें मेन्शन करता म्हणून सांगलां. तेणी मेन्शन केल्या उपरांत आपूण विड्रॉ करता म्हणून सांगलां.
बालरथ चालकांक कमीत कमी 20,000 आनी अटेंडंटांक 14,000 रुपया पगार दिवपाचें सरकारान मान्य केले जाल्यारूच संप फाटी घेतले अशें बालरथ कर्मचारी संघटनेच्या वांगड्यांनी म्हणलां. हे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन बुधवारा उलोवप करतले आनी ते उपरांतूच संप फाटी घेवचो काय ना ते विशीं निर्णय घेतले अशी माहिती संघटनेची मुखेली स्वाती केरकार हिणें दिल्या. पणजे आझाद मैदानाचेर संपार गेल्ल्या बालरथ कर्मचाऱ्यांची शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी भेट घेवन संप फाटी घेवपाची मागणी केल्ली, मात कर्मचाऱ्यांनी तांची ही मागणी न्हयकारल्या. म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मुद्दम हांगा जे आमचे बालरथाचे ड्रायव्हर आनी हेल्पर बसल्या ताचे बरोबर मॅडम स्वाती केरकरूय आसा तांकां वचून सांग म्हणून सांगिल्लें की आपूण तांचे कडेन उलोवणी करपाक तयार आसा, कित्याक आज कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें तातूंत ऑनरेबल एमएलएज उलयल्या आनी म्हाका थोड्यो गोश्टी खरेंच खबर नाशिल्ल्यो. परत सांगता हांव की बायलो क्लिनर म्हणून काम करता, इतलें म्हाका सांगलें की 2 बायलो ड्रायव्हर म्हणून काम करता, हें म्हाका खबर नाशिल्लें. सो तांचे कितें कितें ग्रिवन्सीस आसा ते तांणी म्हज्या मुखार मांडल्यो. तातूंत एक हें आसा की थोडे मॅनेजमेंट तांकां तांची एडवांटेज घेता, नाका आशिल्ली कामां लायता. सो हो एक्चुली जॉब वॉज सपोज टू बी पार्ट टायम. भुरग्यांक सकाळी हाडले आनी सांजचे परत व्हरून पावले. मदीं ते ड्रायव्हर आनी हेल्पर कितें बाकीचे आपले गोश्टी करपाक फ्री आसतले अशें आमी धरताले आनी तो विचार करून आमी हे रेम्युनरेशन तांकां पे करताले. पूण हांगा अशें दिसून येता की थोड्या स्कुलांनी ड्रायव्हरांक आनी क्लिनरांक खूब हॅरासमेंट चलयला, तांकां बाकीचीं कामां ते लायता. सो हाजेर आमी विचार करतले आनी थोड्यांनी पेमेंट पासून टायमार करूं ना. सो हे सगळे आतां ते मॅनेजमेंटाचे एम्प्लॉईज तांची थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तांकां टायमार पे करपाचें. म्हणजे जो CM सरान जे इन्स्ट्रक्शन दिला त्या प्रमाणे आज आमची पहिली मिटींग जाल्ली सरा कडेन. पूण हांवें कितें म्हटलें सराक की आमचो वेजीचो जो हे आसा तेणी 12,000 आनी 6,000 दिला तो आमकां मान्य ना, आमकां तो कसोच परवडपाचो ना. ताका लागून तुमी जें कितें म्हटलां तें हांव वचून जनरल बॉडीक आमच्या सांगता आनी मागीर तुमकां कळयता. सो त्या प्रमाणे जनरल बॉडी आमी तो मान्य करूंकूच ना आनी त्या प्रमाणे आमी CM सराक कळयलें की आमकां तें मान्य ना. सो सरान सांगलां आतां कितें फाल्यां परत आमी हेजेर सारकें आतां सद्या प्रायोरिटीन म्हणजे कशें आसा स्टेप बाय स्टेप आमी हो इश्यू रिजॉल्व करुया म्हणून सांगला. आनी आतां प्रायोरिटीन आतां जे कोणाची पेंडींग सॅलरी आसा, जे आमच्या भुरग्यांक काडून उडयल्ले आसा तांकां सगळ्यांक परत रिस्टेट करपाचें आनी सॅलरी सगळ्यांची पेंडींग उरल्या ती परत घालपाचो तो इश्यू आपूण रिजॉल्व करता. फायनली इन्शुरन्स आसा तो भुरग्यांक मेळटलो आनी बाकीचे जे प्रश्न आसा मेजर सॅलरीचोच इश्यू आसा तो फाल्यां परत बसून हेजेर आमी आनी हेजेर कशें हायक करूंक मेळटा, कायदेशीर हेका कशें आमी करूंक शकता तेजेर आमी फाल्यां CMान सांगलां फाल्यां आमी उलोवया आनी एक्रॉस द टेबल आमी हो रिजॉल्व करुया इश्यू आनी तुमी आज हो कॉल ऑफ करा म्हणून सांगला. कॉल ऑफ करता तुमी स्ट्रायक? मोर्जी हांगा पिटर आल्वारेस मेमोरियल हायस्कुलांत पयली कंत्राटी पद्दतीचेर आशिल्ल्या 2 शिक्षकांक परत घेवचे अशी मागणी हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी केल्या. 2 शिक्षकांक परत घेतले ना जाल्यार हायस्कुला भायर आंदोलन करतली आनी विद्यार्थ्यां वांगडा आमी आसतली अशें उतर पालकांनी दिलां. पेरेंट्स टिचर्साची म्हणजे 10वेचे भुरगे आहात त्यांच्या पेरेंट्साची स्पेशल मिटींग कंडक्ट केली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां तेचे विश्वासान घेवंक ना अशें कांयच सांगून की बाबा आमचे टिचर कॉन्ट्रॅक्ट फिजाचेर आसात. आमी म्हणटाले ते सगळेच कन्फर्म आसात. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां तेची आयडियाय दिवंक ना आनी कांयच दिवंक ना. तेन्ना जर सांगलेलें एक मनाची तयारी करूं येता आसली, भुरग्यांक कितें ना कितें सांगूं येता आसलें. पूण तेचे उपरांत तेंच्यांनी कंटिन्युएशन केलां. दुसरी म्हणटा की चेअरपर्सना कडेन आतां उलयले त्या प्रमाणे हे इस्कॉल बंद पडटा म्हणटा. कित्याक बंद पडटा ते आमी विचारले तर ती म्हणटा कितें ते भुरगे कमी येता. कमी म्हणजे सद्या कितले आहा भुरगे? आतां एट प्रेझेंट 5वेक 9 भुरगे येयल्यात म्हणटकच ही चिन्नां बरी दिसना. आनी त्याच बरोबर ती अशेंय बी उलयता की ते आमकां इस्कॉल बंद उडोवपाचें ना. थोड्यांक सांगता ती बंद पडटा आनी आमकां बंद उडोवपाचें ना. दोनूय तीच उलयता. बरें ते जे डिसकंटिन्यू केले टिचर तेंच्यांनी खंय ताका प्रॉमिस केलें की पण आमी मिनिस्टर लेवल आमचो जॉब कन्फर्म करून हाडटा म्हणून.
आता इस्कॉल जर बंद पडटाले नवीन टिचरीक घेता कशे हेच कळना. हेच आम्ही ताका विचारले तर ती उगी रावता. जे बरे हेचे आन्सर दिना ते मनाचे समाधान जाय तशें. आनी एट अ मोमेंट ती फ्रस्ट्रेट जाल्ली आहा. कितें उलयता आनी कितें ना हें तिकाच खबर ना. कळ्ळें. तर म्हाजें म्हणणें अशें आहा ते जर मिनिस्टर लेवलार आपले जॉब जर कन्फर्म करून हाडटा जाल्यार वेल एंड गूड. ही काय आता कोण हाडटा ते कॅन्डिडेट पयलींचे. हय पयलींचे. आताचे कितें म्हणटा आताचे कडेन आमी डिस्कस करूंक ना. आता तुम्ही ह्या संदर्भात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळयल्यात कितें लेखी दिल्यात. आता वयतले आमी केन्ना तेंचे नोटिसीक हाडटले. आयजूच वयतले. ओके. आनी त्या प्रमाणे आमी तेंचे नोटिसीक हाडटले की अशें अशें प्रॉब्लेम जाला म्हणून. आनी भुरगे आयकपाचे मनस्थितीन ना. ओके. आता भुरगे कितें म्हणटा तेंचें म्हणणें कितें आहा जाणा तूं की आमी भुरग्यांक पूस लायता पूण तशें कांयच ना. हे अकस्मात घडलें आनी त्यांनी सुद्धा म्हाका कॉल आउट केली. भुरगे भायर आहात म्हाका PTA तेजे PTA चेअरमॅन तूं यो आनी भुरग्यांक सांग. बरी शिकयता भुरगे मागता टिचर तेन्ना त्यांच्या बरोबर आमी आसता. आता फाल्यां समज भुरग्यांनी बहिष्कार घातलो जाल्यार तुम्ही पेरंट्स म्हणून आसतले तेंच्या पयलींचे टीचर जाय. नाव कितें गोयच्या हाऊसिंग बोर्डाच्या प्लॉटांनी परप्रांतीय येऊन बेकायदेशीर रस्ते आणि झाडांची कत्तल करतात असो आरोप आरजीचा आमदार विरेश बोरकार हांणी केला. ह्या सगळ्या प्रकरणांनी मोठे सेटिंग आसा असो दावोय बोरकार हांणी केलो. मंत्री सुदीन ढवळीकरान हे आरोप न्हयकारले. तशेंच ज्यो बेकायदेशीर घडणुको घडल्या ताची चौकशी सुरू आसा अशी जाप ताणें दिली. जो रस्तो बांदपाचो कोण तरी थंय ट्राय करतालो ताजेर आमी कंप्लेन केल्या. ते स्टॉप केला आणि ट्रेसपास करचे न्हय म्हणून थंय बोर्डूय मारला. जी इन्क्वायरी पोलिसान करपाक जाय ती पोलीस डिपार्टमेंट इन्क्वायरी करता. ती इन्क्वायरी आमी वचून थंय दादागिरी करूं शकना. हे मातशें आमदारान लक्षांत घेवचें. कारण पोलिसे FIR फायल केल्ली आसा. पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आणि पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू कंप्लीट जाल्या नंतर ताजेर एक्शन घेवपाची पोलिसांनी आमी ठरयलें. स्पीकर सर इन्सिडंट जाता आख्खे गोंयभरान कितले हावसिंग बोर्डान असले इन्सिडंट नोंद जाल्ले आसा. हावसिंग बोर्ड प्रॉपर्टीन कितले आख्खे गोंयभरान. हो पयलो मात सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा मिनिस्टरान आन्सर करचो. मातशें ताणें गोंयभर जर खंयी अशे प्रॉब्लेम जाल्या आनी ते टेबल करचे हो एक प्रश्न. आमी प्रत्येक गोष्टीन जे कोण ट्रेसपास करता कितें करता ताजेर पोलीस कंप्लेन फायल करता. FIR फायल केल्या नंतर फुडल्यो गोष्टी जाता आणि पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या नंतर तांणी एक्शन घेवपाची आसता आणि त्या प्रमाणे कलेक्टर एक्शन घेतलो. स्पीकर सर हो जो बोर्ड आसा हो ट्रेस पासाचो बोर्ड जेई आसलो हावसिंग बोर्डाचो जेईन हो ट्रेस पास केला म्हणून बोर्ड पुलीस स्टेशनात दिवंक ना. हो हांवें दिला म्हटल्यार हावसिंग बोर्डाचें कितें सेटिंग चालू आसा. म्हटल्यार आख्खो गोंयकारांचो जागो आसा हावसिंग बोर्डाचो हांगाच न्हू सगळे कडेन चालू आसतले. कशें लुटमार करपाचें कशें स्कॅम करपाचें हे सगळें हांकां खबर आसा. जेई जेन्ना हांव फोन मारता ते फोन घेवपाक रेडी ना. चल्ला कितें कोणीय रस्तो बांदतलो हावसिंग बोर्डाचे आनी तो म्हणटा नो लॉस म्हणटा. रिप्लाय दिल्ली आसा नो लॉस म्हणून. हावसिंग बोर्डाचे भितर कोण येता. हांव स्पीकर सर हांव उलयतां खबर ना पूण आमदारान चड हातवारे करचे न्हय. कारण हे सभागृह आसा सगळे भुरगे पळयता. डिसेन्सी दवरून उलोवचें. पोलीस कंप्लेन ताचेर जाल्या. पुलीस इज एक्टिंग ऑन इट. आमी थंय कितें केल्लें ना. पोलीस रिपोर्ट आयल्या नंतर पोलीस इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आयल्या नंतर कलेक्टराक सांगतले आमी योग्य एक्शन घेतलें. आवाज गोंयचो हें बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.